इलेक्शन कमिशनान जाहीर करपाक सांगलेलें की दोज हू आर हॅविंग क्रिमिनल बॅकग्रावंड ऑर वॉट एवर कितें तरी भाशेन तेंचेर केसी बीन आसात ते ऑन रेकॉर्ड पेपराचेर जाहिरातीचेर छापून हाडपाचे. अँड वेन वी वेंट टू सी तितून डॉक्टर चंद्रकांत शेडयेचें नांव ना काय ना. सो वन थिंग इज व्हेरी क्लीन कॅरेक्टर पर्सन, नेम फेम आसून तेंचे कडेन ऑलरेडी नेम आनी फेम आनी सगळें आसा, पण तरी पण ते पॉलिटिक्सान येवंक सोदता विथ अ गूड विजन वीच वी ऑल एप्रिशिएट. ताका लागून आमच्या पार्टीचो तेगो डॉक्टराक आसा. आनी आमच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरान आमकां सांगलेलें आसा की शिका, संघर्ष करा आनी संघटीत व्हा. तर शिक्षण हे सर्वात महत्त्वाचे आसा. जर शिकलेले उमेदवार जर पॉलिटिक्सान येता, आय कॅन बेट यू की पॉलिटिक्स हे क्लियर जातले. त्यांच्याकडे पैसो ना हे ना अशें कांय ना, तेंच्याकडे सगळें आसा. हांवें तुका पळयलां नेम एंड फेम, दीज ऑल थिंग्स आर देर. सेकंडली जे आमचे पार्टीचे मेंबर्स आसा तेंच्यांनी सुद्दां तेंचे कडेन उलयलें, एक हे केलेली की बाबा सर बेरोजगारी जी आसा ती खूप व्हडल्या प्रमाणात आसा ऑल ओवर गोवा, नॉट ओन्ली इन बिचोली, ऑल ओवर गोवा. तर युथाक लागून तुमचं विजन कितें आसा, तर सराचो मॅनिफेस्टो आमी एक पळयलेलो. वी वर हायली इम्प्रेस्ड एंड हायली इन्फ्लुएन्स्ड बाय दीस मॅनिफेस्टो. इट्स अ डेफिनेट जे कितें सरान दिलेलें आसा, जशें की आतां पयलींचे आमचे प्रवक्ते उलोवन गेले की वचनबद्धता जी आसा ती आमकां सुद्दां सांगलेली आसा की डॉक्टर ही सगळी जी आसा मॅनिफेस्टोन बरयलेली वचन हे पूर्ण करतलो.